दीस पळयनासतना रात पळयनासतना टायमींग खंयच्याय हाजेर पळयनासतना सगळ्या कडेन वचून आज कार्यकर्त्यां मदीं पसून एक वेगळे प्रकारचे एक चैतन्य निर्माण जाला आनी फुडल्या इलेक्शनाक वता आसतना हें चैतन्य निर्माण जावप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी तें आज जाता आसतना आमकांय खूब बरें दिसता एक कार्यकर्तो म्हणून एक आमदार म्हणून ज्या भागाचो हांव आसां म्हाका बरें दिसता की आज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं एक बरें अशें आमचे राष्ट्रीय पार्टीचे अध्यक्षाक जेन्ना कोण तरी एक सादो एक आमदार येवन अशें टिका करता तेन्ना म्हाका दिसता हे लाज्यपद आसात पुणून म्हाका दिसता खंय तरी एरोगन्सूय खूब दिसता हातूंत आनी त्या खातीर आमकां थोड्यो गोश्टी तुमच्या मुखार मांडच्यो अश्यो म्हाका सांगन दिसता म्हाका दिसता आमचो अध्यक्ष दामू नायक भाई फातोर्डेचो आमदार 2 टर्म आशिल्लो पयल्या टर्माक म्हणजे ताका तेन्ना कॉम आनी हावसिंग बोर्ड ह्यो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे स्ट्रॉंग होल्ड्स तेन्ना बी तो जिखून आयलो आनी तेन्ना तांकां 5695 मतां ते जिखून आयले 2007 परत ह्याच आमदाराक जो आज व्हडली व्हडली विधानां करता त्या आमदाराक डिफीट करून परत एकदां सत्तेर म्हणजे दामूबाई आयलो आनी येतकूच न बसता सगळ्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भरपूर विकास केलो जाचे आमी आज उल्लेख करपाचे आसा मागीर 2007च्या मागीर डिलिमिटेशन जालें आनी डिलिमिटेशनान दुर्दैवान म्हणटा तशें की 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड्स एक कॉम आशिल्लो तो मडगांवान गेलो आनी एक कुर्तोरे भितर गेलो आनी ताच्या खातीर आमकां मोठो फटको त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो पडलो आनी तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आमकां हार पत्करची पडली पूण हारून पसून न हें घरा कडेन न बसता फातोर्डेकारा खातीर कशें झगडप फातोर्डेकारा खातीर कामां कशीं घेवन वचप हें दामूबाईन लास्ट 3 टर्म केल्ली आसा आनी त्या खातीरूच आज प्रत्येक फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी मदीं तांचें एक म्हणजे तांकां एक नांव आसा तांकां एक हें आसा म्हणजे हरतकूच पसून केन्नाच मतां कमी न जाता कशी ती वाडत गेल्या हें आमकां दिसून येता आनी लास्ट इलेक्शनाक पसून तांकां 9500+ मतां पडल्या सो खंयच्याच सायडीन आमी कमी पडले अशें नाल्यार तांची पॉप्युलरिटी कमी जाली हें खंयच जावना पूण पॉलिटिकली समीकरणां खुबशीं आसतात आनी त्या समीकरणा खातीर खंय तरी तांची हार जाली हें म्हणपाक कांयच हरकत ना म्हाका दिसता आज जेन्ना तांकां तुमी सॅम्पल आमदार म्हणटात नाजाल्यार नो वन म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता हो इन्सल्ट हो स्वाभिमानी फातोर्डेकारांचो इन्सल्ट आसा आनी प्रत्येक गोश्ट जी आज आमी पळयतात आज फातोर्ड्या मदीं पसून पयरूच मेळावो जालो आनी 1300 ते 1400 लोक ते मेळाव्याक आशिल्ले हें दाखोवन दिता की आज आमचो राष्ट्रीय म्हणजे अध्यक्ष तितलोच पॉप्युलर आसा जेन्ना तो लास्ट टायम आशिल्लो आनी म्हाका दिसता उलट ताच्याकून चड पॉप्युलर जाल्लो आसा आनी ताजे बद्दल आज प्रत्येक कार्यकर्त्याक आज आमच्या अध्यक्षाचो अभिमान आसा तांचें काम करपाची स्टायल तांणी हाडिल्ली एक कार्यकर्त्यां मदीं डिसिप्लीन एक म्हाका दिसता खूब आमकां बरें दिसता आनी फुडल्या काळार जेन्ना आमी इलेक्शन्साक वतले तेन्ना निश्चितच ह्या अध्यक्षाच्या अंडर दामूबाईच्या अंडर आमी 27 ते 27 जातले 27 आनी 27 जे आमचे मुखेलमंत्री सदांच म्हणटात त्या कामाक आमी लागिल्ले आसा आमचे सगळे कार्यकर्ते आमची सगळी टीम हे सगळ्या कार्यक्रमांक लागिल्ली आसा आनी निश्चितच 27 आनी 27च जातले पूण थोड्यो गोश्टी क्लॅरिफाय करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता म्हाका ह्या आमदाराक सांगन दिसता जाणें पयर आजूच नो वन म्हणला दामूबाईन तुका एक चॅलेंज दिल्ली आसा की तुवें सिग्नेचर खंयचे प्रोजेक्ट हाडले ते तुवें दाखोवचे नाल्यार आपल्या काळान आपणें कितें हाडिल्लें तें आपूण दाखयता आनी त्या हातूनच म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं तांच्या जे टेन्युअरान तांणी काम केलें तातूंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयलें गोगळांतली तळी आयली गावडे वाळेवालो ब्रिज आयलो प्रेझेंटेशन स्कूल आयलें बोर्डाचें RTI आयलें रोड वायडनींग पसून जे आज आमी पळयतात तें पसून दामूबाईच्या काळान सुरवात जाल्लें आनी ताच्या खातीर तांकां खूब बॅकलॅश पसून आयलो जेन्ना ते रोड वायडनींग आशिल्ले लोकांची थोडी घरां वतालीं तेन्ना पसून दामूबाई फर्म रावन ते रोड जावपाक जाय फातोर्डेचो विकास खऱ्या अर्थान जावपाक जाय जाल्यार ते रोड व्हडले जावप हें आशिल्लें आनी जेन्ना आमी पयर हें करताले तांच्या घरार पसून फातर मारपाचे हे कारनामे जाले हे सगळें एक आमदार आसतना तांणी काम करपाचें केलें कोणा खातीर केलें हे सगळे स्वाभिमानी फातोर्डेकारा खातीरूच केलें हरप जिखप हे पॉलिटिकल सगळ्यांक आसता तातूंत भितर हें ना पूण खंयच्याय येद्या मोठ्या पक्षाच्या म्हणजे आज आमचे 28 आमदार आसात आमची नॅशनल पार्टी येदी मोठी पार्टी आसा आनी ही इंडिया पुरती न्ही जाल्यार जगान सगळ्यान व्हडली पार्टी आसा
सो येदे मोठ्या पार्टीच्या हाजेर अध्यक्षाचेर उलयता आसतना ताणें 10 फावटी विचार करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता आनी हाचे फुडें ताणें दवरचें. आनी म्हाका दिसता जेन्ना दामूबाईन तुका एक चॅलेंज दिल्या तूं दाखय म्हणून सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणजे ह्या काळान जाल्या जाल्यार तुवें दाखोवपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता आज नरेंद्र मोदीजी आयले आनी नॅशनल गेम्स आयल्या हातूनच ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची इतली उदरगत जाल्या की आज रस्ते धरा तुमी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी धरा आज चकाचक दिसता. ह्याच कारणां खातीर आज म्हाका सांगत दिसता की ह्या आमदारान फातरांव आमदारान खंय तरी हाजे फुडें उलयता आसतना भान दवरचो आनी फातोर्डेकाराच्या स्वाभिमानाक दुखता असली खंयच्योच गोश्टी उलोवच्यो न्ही. आज सगळे हे जे मतदार आज पयर आयिल्ले नाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा हे सगळे स्वाभिमानीच कार्यकर्ते आसात. हे सगळे फातोर्डेकार स्वाभिमानीच आसा आनी त्या खातीर अशें उलोवन म्हणजे तो नो वन नाल्यार आनी कितें तो सॅम्पल आमदार हें म्हणप म्हाका दिसता हाज्याकून आनी वायट गजाल ना. ती लोक कितले एक्सेप्ट करचेच ना. वयल्यान लोकांक म्हाका दिसता हे स्वाभिमानी फातोर्डेकार जे आसा तांकां खंय तरी हें मनाक दुखलाच आसतलें कित्याक कितलेंय जालें जाल्यार हें सगळें तुमकां हांवें डेव्हलपमेंट सांगलो तो पयलींच्याच टेन्युअरान जाल्लो आसा आनी त्या खातीर हाजे फुडें भाश्य करता आसतना आमच्या अध्यक्षाच्या विरुद्ध म्हाका दिसता सगळ्यांनी तांणी भान दवरचें. तुमकां कितें विचारपाक ह्या विशयाचेर विचारपाचें आसा कितें भितरलो मातसो भितरलो आसतलो कित्याक पयर फातोड्ड्या आमचो जो कार्यकर्तो मेळावो जालो ताका उत्स्फूर्तपणे जुने नवे हे सगळे कार्यकर्ते जोडून थंय आयिल्ले. मागीर जवळ जवळ म्हाका दिसता गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींक कार्यकर्ते मेळावे जाले पूण फातोड्ड्याचो मेळावो जालो तातूंत एक वेगळी चमक आशिल्ली एक वेगळेपण आशिल्लें आनी म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एक पांयाक सकयल्ली वाळू जेन्ना वता तेन्ना मागीर मनीस एरोगंट जाता मनीस कितेंय उलोवपाक शकता कितेंय उलोवपाक लागता मेंटल स्टेटीक एकदां डिस्टर्ब आसता मागीर ताची. विरोधी आमदारांनी जे आरोप केले ते उलयले कालूच एक तुमच्याच आमदारान तुमच्या अध्यक्षाचेर आरोप केले एका जाहीर सभेत तुमच्याच आमदारान तेचेर तुम्ही तो विशय वेगळो तो पक्ष घेतलो. आमकां आयज आमचो जो विशय आसा तो विजय सरदेसायन जो स्टेटमेंट केला पळय ताजेर आसा प्रेस कॉन्फरन्स. तो विशय वेगळो आसा तो पक्ष कितें तो करतलो पक्ष कितें तो निर्णय घेतलो पक्षान निर्णय घेतला हें दाखोवन दिला न्ही. तो पार्टीचो तो आमचो पार्टीचो आमदार आसा तो पार्टीचो इंटरनल मॅटर आसा तेजेर अध्यक्ष अवश्य निर्णय घेतलो तेजेर कितें हय सो जो जो एकच मिनट नाही ऐकाय म्हणजे जाचेर कितें कारवाई करपाची आसा ती कारवाई पक्षान करून दाखयल्या म्हणजे सगळे विचारांक घेवनूच पक्ष कारवाई करतलो कितें तें सो जेन्ना आसा तेन्ना पक्षान हें दाखोवन दिलां की पक्षाच्या फुडें कोणूच व्हडलो न्ही आनी म्हणून हय सो तेच पक्ष पळोवन घेतलो कितें ते पक्षाचो मॅटर आसतकीर पक्ष पळोवन घेतलो आनी पक्षान दाखोवन दिलां की पक्षा फुडें कोणूच व्हडलो न्ही हे पक्षान पयरूच दाखोवन दिलां. आमच्या समोर एग्जाम्पल आसा न्ही. न्ही आमचो पक्ष आसा न्ही हो एक नॅशनल पक्ष आसा हाका शिस्त आसा हाका सगळे बाकीच्यो गोश्टी ज्यो लागता तितलें आसा आनी उकल्ली जीप ताळ्याक लायली असो हो पक्ष न्ही. कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार फाल्यां ताका आनी कितें उलोवप हें न्ही. ताका वेवस्थीत आपोवन बाबा तुवें हें विधान कित्याक केलां हें सगळे पक्ष विचारतलो. अध्यक्ष आज ना फाल्यां परवा जेन्ना अध्यक्ष येतले तांकां आपयतले आनी आमचो इंटरनल मॅटर आशिल्ल्या कारणान आमी ते इंटरनली सॉर्ट आउट करतले. कोणेंच ताजेर हें करपाची गरज ना न्ही. कारवाई जातली की ना हें पक्ष ठरयतलो आनी पक्ष डिसायड करतलो बाबा कितें उलयला तो कशें उलयला कित्या खातीर उलयला खंयच्या संदर्भान उलयला हे सगळें जेन्ना ताजे कडल्यान जाणून घेतलें पळय तेन्ना पक्ष तो निर्णय घेतलो तें तुमकां कळटलें. विजय सरदेसायन आरोप केला विजय सरदेसाय पाडपाक लागून कितें व्यवस्था तुम्ही केला ती इलेक्शन येतकीर कळटलें ती व्यूहरचना तर आतांच जर तुमच्या फुडें दवरली जाल्यार मागीर ताका व्यूहरचना कशी म्हणपाची चालू आसा आमचें कार्य चालू आसा न्ही. काल तुमचो प्रियोचा आमदार आसा पळय
नेक्स्ट पुढले ब्रीफ केला त्याच्या नाही ताका लागून पक्ष ही शिस्तबद्ध आसा आणि पक्षाच्या समोर कोणूच वळलो ना हे पक्षान पयरूच जे ऍक्शन घेतला ताचेर दाखोवन दिला न्ही. सो लोकां मदीं एक परत एकदा विश्वास जाला की पक्ष हो भारतीय जनता पक्ष हो श्रेष्ठ आसा. भारतीय जनता पक्ष एकूच ध्येय घेवन फुडें चल्ला म्हणजे एक नेशन फर्स्ट. सो पक्ष कितें ते आपले सगळे पळोवन घेतलो. पक्षासमोर कोणूच मोठा ना. हे पक्षासमोर कोण मोठा ना. आमचो तो पक्षाचो आशिल्लो जाल्यार ताका आफोन घेतलो आशिल्लो. पूण एक सॅम्पल पक्षाचो सॅम्पल आमदार जेन्ना उरता आनी तोय बी उरतलो काय ना तेंय खबर ना. मागीर ताणें विचारलें तें बरें आसा व्यूहरचना कितें केल्या ती येणारो काळ दाखोवन दितलो. समिती जाहीर केला सगळी आता प्रयोगाचे तुम्ही वेगळा विचार केला का तेकाच भेटाले ते तरी सांगा तुमचोच आमदार. अरे ती व्यूहरचना न्ही रे. ती व्यूहरचना सगळेच जर आता सांगत जाल्यार आज मागीर सगळी प्रेस कॉन्फरन्स आयजूच घे जाल्यार जालें मरे. फाल्यांचोय थोडोसो विशय दवरा. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांचे आभार मानता की तुमी सगळे जाण 6 वरांचेर सांगून बसून एकटो विचारा एकटो ना सांग एलायन्स जे आसा पळय तें पॉलिटिकल आसता वैचारीक नासता. विचार आमचे आसत तेच विचार ताजे आसत अशें नासता. पूण पॉलिटिकल टू गीव गूड गव्हर्नन्स वी हॅव टू अलायन वीथ पीपल बिकॉज 40तले आमकां 21 नंबर जाय पडटा आनी म्हणून ते अलायन्स आशिल्ले. सो 21 नंबर जाय म्हणून असले लोकांनी परत लागीं घेतले. असले लोक म्हणून तेन्ना खबर नाशिल्लो रे. आता घेवपाची पाळीच येवची ना. आता आमी 27 प्लस आयज आमी 28 आमदार आसा. 27 प्लस जातले काय टेन्शन तेन्ना पूण अलायन्स जातले ना. ना म्हाका दिसता पक्ष पळय कोणाक मिनिस्टर दवरप न दवरप हे मुख्यमंत्र्याचे प्रेरोगेटीव. ताका कोणूच हय ना म्हणपाक शकना. कोणूच मुख्यमंत्र्याक सांगपाक शकना बिकॉज इट इज हीज डिसिजन. सो इट इज हीज प्रेरोगेटीव. पण तो प्रदेश अध्यक्षाचे रूप किती उलयता हय. सो पक्षान ताची दखल घेतल्या. पक्ष येणाऱ्या काळात कितें करता तें तुमकां समजतलें. प्रेस घेवया परत. प्रश्न झाल्यावर परत तुम्ही ना ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. आमी हांगा सगळे प्रश्न आन्सर करपाक आसा. विशयाचेर जे प्रश्न येतले ते प्रश्न सगळे आन्सर जातले. तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा मनाकाळजांतल्यान धन्यवाद. तुम्ही